सऱ्या भितर देवाच्या मंदिरात थंयसर दोगवाते मुझे नवी संगी मेळटा थंयसर हावासा सदांचे मोदेगार जेजू आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटले संतोष बरीत काळजांत आनी मोगा बरीत एकवटांत भक्तीन आमी सऱ्या भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, या कोरोना पिडयेच्या सुरवेतावनूच आमी पळोवन आसा साबार जाणां उदार मनान जायते दान धर्म करनच आसात. काना वरवे मुखांतर तळांतर जाल्ल्या लोकांक शाबितायेन तांच्या घराक पावोवच्या मुखांतर आनी आस्पत्र्यांनी हेर जाग्यांनी निस्वार्थपणी सेवा दिवच्या मुखांतर या उदार मनाच्या लोकां खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक आस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो म्हणटा सांब पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत. सर्वेस्परा देवा बापान आमच्या मोगा खातीर आपल्या पुताक सॅक्रिफायस केलो आनी जेजून आपणाकच खुर्सार आमकां समर्पण दिलो. या आईच्या या पवित्र बलिदाना वेळार आमी आमकांच देवाक संपूर्ण तरान समर्पून जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमी हेरांतय वांटून घेवंक जाय अशी कृपा त्या सुसोम्या लागीं मागून घेवया. केल्ल्या पदकांची दुखदर्या देवा कडचे मोगसाने मागून आमची काळजां मनां नितळ करन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जावया. हांव पातकी सूप दितरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुमचो आमचो भरोसो आनी आमचें बळ आमी इतली असत की तुजे विने आमच्यान कांयच करूंक नवजो. सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी.
हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सांव पावलून कोरिंगारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, इतलें मोतीन वरा. जो कोण थोडेंच वोमता तो थोडेंच लोंवता. जो कोण दराळ वोमता तो दराळ लोंवता. हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडून म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक आस्थ्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. उदार हातान ताणें झुरपळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळता. ओमतल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळोसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय चडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तो ग्रेस्त करतलो. आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूककार. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसतलो मनीस बागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसतलो मनीस बागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस बागी. ताची संतत संवसारांत बळबन जातली. नितीवंताची पिळगी सुबामपणी बाळटली. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसतलो मनीस बागी. ताचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें. ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. आपवंत मनीस अनकारांत एक उजवाड कसो तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसतलो मनीस बागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता. ताचें बरेपण सदांच खाल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसतलो मनीस बागी. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माते बापामने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय गया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापाटी शिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां धांवन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां
आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापट्या सारकी जायनाकात. आपणाकच मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापट्या बरी तुमची मोना तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवचें आपलें सारकेंच बागयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आशिल्ल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, खरेजमाच्या काळार पास्कांच्या पेस्ताक तयाराय जावन आनी तशेंच आमची जिणी बदलोवच्या खातीर आनी देवा कडेन आमचो संबंद चड घट करच्या खातीर पवित्र सभा आमकां 3 संगती करूंक आपणे दिता. आनी त्यो 3 संगती आमी जुदेवांच्या समर्थींत आमी पळयता, आजुनी ते आचारान करन आसात. त्यो 3 संगती आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्यो. त्यो जावन आसात आर्म्स गिवींग, फास्टींग एंड प्रेयर. दान धर्म दिवचें, उपास करचो या प्रार्थीत करचें आनी मागण्याचें जिबीत. आनी ह्यो संगत्यो कशें जुदेव करताले, कशें आमी करन आसाव आनी ह्या विशयांत कितें जेजू सांगता म्हणून आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करया. दान धर्म दिवचें. जुदेव दान धर्म पब्लीक जाग्यांनी ते दिताले आनीक देवळाच्या मुखार जायते जण मागतेले थंयसर आसले. कोण एकलो दराळ मापान दान दीत जाल्यार थंयसर एकलो कोंब कांदो नासलो तो कोंब वाजयतालो आनी सकडी लोक ताका पळयतालो. वो मनीस एक भगेवन मनीस, दराळ मनीस आनी दराळ मापान ह्या गरजेवंताक तो दिता म्हणून लोक ताका शाबासकी पटयतालो. आनी देवळांत कितें घडटालें, देवळांत एका तांब्याचें व्हडलें आयदान आसलें आनीक त्या दळा कागदाचे पयशे नातले, नाणी घालताले. ते एक नाणी तांब्याच्या बाणांत आमी घाल्यार व्हडलो आवाज जातालो आनी जर तर चड नाणी घाल्यार चड आवाज जातालो आनी चड आवाज जातना परतून तो कोंब एकलो पुंगतालो. लोक ताका पळयतालो आनी ताका ताची उडबीक उलयतालो. आनीक आमी कितें करता, आमच्या जिवितांत आमी कितें करता, जायते बटी न्हय सकड तांणी डोनेशन दिल्यार, दान दिल्यार हेरांनी ते पळोवच्या खातीर तांची नांवां फातरार कसय जाय, मॅगझिनांनी बरय जाय, पब्लीश जाय जाय, या टीव्हीचेर या माध्यमाचेर ये जाय, या ताच्या विशयांत आमी एनावन्स करी जाय.
असली भोगना, असली चिंतना, असली आशा लोकांक आसा, कित्याक तांचे नांव दुसऱ्यांनी उलय जय गाजय जय म्हणून. आनी जेजू कितें सांगता, तुमी दान दिता आसतना कोणाकच कळय नाकात, कित्याक जर तर कळयल्यार लोकांचो मान तुमकां मेळोन जाला, देवाची गरज ना तुमकां. तुमी देवा जावन कितेंय अपेक्षीत जाल्यार तुमी दान दितना गुटान तें करा. ताका गरज आसा देखून तूं दिताय, देखून तुजे कडेन आसा तूं दिताय, देखून तूं तें दी. आनीक जेजू सांगता, तुजो दावो हाताक सयत कळीत जावन वचो, कितें तुजो उजवो हात करता गे म्हणून. तितल्या गुटान तुमी दी जंय त्या वेळा सर्गीचो बाप तुमकां दराळ मापान बेसांव दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, कितें तूं ओमताय गे दराळ मापान तूं ओमताय गे, दराळ मापान तूं लुमताय. जर इल्लेशें तूं ओमताय, इल्लेशें तशेंच जावन आसा देवाची कृपा आमच्या जिवितांत. दुसरें तो उलयता प्रायचिता विशयंत या आमी करच्या उपासा विशयंत. प्रायचित करतना ते कितें करताले, जुदेव प्रत्येक जावन फारिजेव ते तोंड धुयनातले सकाळीं, कित्याक म्हळ्यार सकाळीं कांय जेवंक तोंडूच धुयनातले, केस उगयनातले. एक सादें वस्तूर घालून तकली बागावन ते येताले आनी ते दाडा लोक चिंतालो वो भगेवन मनीस वो उपास करनासा. आमी कितें करता, आमी सबारपटी उपास करता. उपास करतना आमचें तोंड बावता आनी तशेंच थोडे बटी पुरपुरतात. आनी थोडे उपास करतात, हेरांक सांगतात हांव हरएका ब्रेस्तारा हरएका शुक्रार हांव उपास करता, खरेंच बंद बुधवारा हांव उपास करता. पूण उरले उपास पोटाचे उपास मात न्ही, तूं तोंडाचो उपास करताय गे, जिबेचो उपास करताय गे, दुसऱ्यांच्या खोबरे उलोवच्यो, दुसऱ्यांचें नांव पाड करचें, दुसऱ्या विशयंत हेरां कडेन जायत्यो संगती सांगच्यो, गुटाच्यो संगती सांगच्यो, हे वरवीं आमी उपास करिना. आनी जेजू कितें सांगता, तूं उपास करतना तुजें तोंड धू बरें करून, केस उगय आनीक तोंड हांसतें तोंड दाखय, आनीक कोणाकय कळीत जावन वचो तूं उपास करताय म्हणून. कित्याक तूं तुज्याच कुडीच्या आनी आत्म्याच्या बऱ्यापणा खातीर उपास करताय जाल्यार सर्गीचो बाप तुका इनाम दिता म्हणून. आनी तिसरें मागण्या विशयंत. ते मागणे करतना फरिजेव जुदेव कितें करताले, लांब वस्त्र घालताले, पांयांक वळ लांब वस्त्र, आनी तशेंच हातांत थोड्यो मुनयो काडून ते मार्गाच्या कोणशांनी, देवाळाच्या कोणशांनी ह्या देवाळा भितर ते वचून मागणें करताले. सकाळीं करताले, थोडे बटी संजेरी मागणें करताले. आमी कितें करता, आमी दिसपट्टे मागणें करता, तें खरें आमी करी जैस. पूण थोडे बटी आमी मागणें या आमचे देवा सावन दुसऱ्यांक दाखोवच्या खातीर आमचे वांजेल या कोंत हातान घेवचें आनीक सकड इमाजी सरचें, तांकां नमस्कार करचो, हें पुरा बरेंच वायट न्हय. आनीक सदांच्या मिसाक आयताराच्या मिसाक आमी वेचें. हें केल्ले वरवीं आमचें भक्तीपण वाडटा जाल्यार तें बरेंच. पूण दुसऱ्यांच्या देखी खातीर आमकां बरें सांगजय म्हणच्या खातीर आमी करता जाल्यार ताका प्रतिफळ ना. देखून जेजू सांगता, आमी कितें करी जंय मागणें करतना तुज्या कुडा भितर वच, बागेल दांप, कोणाकच कळय नाका तूं कितें करताय म्हणून. मागणें करतना आमी कितें करता, देवा कडेन संभाशण करता. इज अ डायलॉग. ताचे कडेन उलोवचें मात न्ही, आयकोवचें मात न्ही, आयकल्लें जेजून सांगलें आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जियोवचें आनी तें आमी करूंक जाय. आनी सबारपटी आमी मागता आसतना जिबेन मात मागता, आमच्या कुडींत या आमच्या काळजान जावन आमी मागना. मागणें करतना ह्यो 3 संगती सांगत आसा जंय कूड, आमची गिनान, आमचें काळीज. देवा थंय मातशें फोकस ऑन गॉड, थंयसर आमी मग्न दवरून देवा कडेन मागता जाल्यार देव आमचे मागणें आयकता, देव आमचे कडेन उलयता आनीक देवाची कृपा आमचे ते वळता.
तर मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, ह्या 3 संगती विशयंत आमी नियाळ करतना ह्यो 3 संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोंक तोच जेजू आमकां कृपा आनी आदार दिवन दी म्हणून मागया. आमेन. संगी भेटैतांची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूपका जावन तुका भेटोवची सर्गींच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपादी जियोच्या जिणी मोगाची कृत्यतावी काणिक बापा उन्या वैनाची भक्तीन समर्पितावी काणिक मोगाची काणिका संगी भेटैतांची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसले जामून मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्मेच्या पोशणाक गरजेचें कान जेवण सदांच आमकां फावो कर, ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारोया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वैरशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, स कडी आनी स थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या बाबरतान ताचें पुनः जिवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेंत महिमेवंत येण्याक आत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार परलाच्या वैभवा उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bawat sugod pogotoya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोळ्यो पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव आमरी देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मत आनी सवकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस नाका, कोण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आतरेतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीने सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना तुमच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडीचे जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुना ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मोनाचो एकवटो दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची निवड उपकार. Dev maiecha poti, sergicha sobit fula, podveda sharati. Suze papa pautumaka, Suze papa pautumaka, Suze papa pautumaka, Suze papa pautumaka. Mogar putra soe, aukvar kure ashirvadi namka. Băgăm Dios și cu vei, dar am
स्मरणे बाबाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.